मुरगांवां सड्यार रावपी कस्टम कॉलनींतल्या लोकांक फाटले कांय दीस गदूळ उदक येता, देखून तांच्या भलायकेचो प्रस्न उप्रासला. गदूळ उदक येवप समजून घेवपाक येता, मात तातूंत कुचलेल्या कचऱ्याचें उदक मिक्स जावन येत जाल्यार कितें परिस्थिती जातली हाचो अदमास ना काडिल्लोच बरो. अशेंच उदक ह्या मुरगांव सड्याचेर कस्टम कॉलनींत रावपी लोकांक फाटले कांय दीस येता. हे कॉलनींत सुमार 35 कुटुंबां रावतात. तांकां पिवपा खातीर येवपी उदकाची पायपलायन मुरगांवच्या ह्या कचऱ्याच्या प्रकल्पांतल्यान येता. कचरो नितळ करपाचें काम करतना जायते फावट हांगासर पायपलायन फुटून कचऱ्याचें उदक पिवपाच्या उदकाच्या पायपलायनींतल्यान ह्या वस्तींत रावपी लोकांक वता. फाटले कांय दीस अशेंच कुचिल्लें उदक आयिल्ल्यान लोक चाळवल्यात. अशें आनीक कितले दीस त्रास काडचो असो प्रस्न लोक करतात. गोंय सरकारान तशेंच संबंदीत खात्यान हांगासर लक्ष घालून कायमचो तोडगो काडची मागणी लोक करतात. आमी लास्ट बेस्तार दिसताना असे प्रॉब्लेम आसले. आमी आमच्या लेवलाक त्या सगळ्या ऑथॉरिटींक म्युन्सिपालिटीच्या ऑथॉरिटींक आनी कालच्यान हांव फोन करीत काल बसून सांगलें PWDच्या जेई बसून सांगलें हांवें हांगा पायप फुटलेलो आसा आनी पायप फुटलेलो आसा. आमच्या टाकयेक आतां 3 दीस जाले लगातार आमकां वास येता आनी ती आमी पिता आनी हे भुरगे सगळे आमचे कॉलनी रेजिडेंट आसा सगळ्यांनी पिलां उदक तें कोणाक कितें जायत आनी इतलें हजार्डस हांगा वेस्ट आसा तें मातशें अदर सायड ऑफ द कंपाऊंड हे तेंच्यांनी शिफ्ट करून दिवचें हें लास्ट टायम बसून सांगलेलें तांकां, पूण तें अजून पर्यंत कांय जावना. PWDन तशें करपाक जाय हें हांव मागता सगळ्यांक PWD कडेन. जी पायपलायन गेल्ली आसा कस्टमरा खातीर आनी ती PVC पायप आसा. प्रत्येक टायमाक आमकां अशें प्रॉब्लेम जाता कस्टम कॉलनीक. ही इंडिविज्युअल पायपलायन गेल्या कस्टम कॉलनीक ही तेंच्यांनी शिफ्ट करून दिवची. अदर सायड ट्रंच मारलेलें आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी. तेच्या खातीर हांव मागता की PWDन हें पायपलायन आसा ती शिफ्ट करून दिवची. आनी हे पळयल्यार पसून हांगा वास येता आनी आतां सद्या तरी आयच्या दिसा सगळे कॉलनीन दुशीत उदक गेल्लेलें आसा. ह्या सगळ्या हें जावन सत करून सगळें गेलेलें आसा. बरेच फावटी ही म्हाका दिसता 4थी-5वी फावट आसा गार्बेजीक लागून जे हांगा गार्बेजीन जो आमचो पायपलायन आसा तो डॅमेज जाता. डॅमेज जाल्या उपरांत हे हांगा जे कोण इंचार्ज आसा ते आमकां कांय इन्फॉर्म करनात आनी 4-5 दिसां उपरांत चड प्रॉब्लेम जाता. आमकां वास चड येवपाक लागता. तेन्ना आमी लायन रातचे 3 आनी 4 येवन चॅक करतात. तेन्ना आमकां कळटा की खंय तरी बाबा पायप डॅमेज आसा. तेजे उपरांत आमचें फुडलें काम चालू जाता. PWDच्या प्लंबराक आपय हें कर तें कर आनी तेजे उपरांत हें काम जाता. जाल्यार म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा, हे जे गार्बेज जी आसा थंय जो कोण इंचार्ज आसा जावं जे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी आमची जी पायपलायन आसा त्या पायपलायनीचेर कॉन्क्रीट जावं कितें तरी करून परमनंट सोल्युशन करून आमकां दिवचें. आनी कित्याक लागून कोणाक ताप येता आनी कितें जाता बारीक कितें चालू आसा जाल्यार जाता तितले बेगीन हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करचो. कित्याक आमचे आयज 84 फॅमिली ह्या कॉलनीन रावतात आनी त्या फॅमिली भुरगीं सगळें करून हे सगळ्यांकच त्रास जाता. जाल्यार म्हाजी ही कळकळीची विनंती कि यहाँ PWD का सप्लाई है, यहाँ आपका जो वाटर स्टोरेज है टैंक, वहाँ से कस्टम कॉलोनी को पानी जाता है और ये पाइपलाइन जो है यहाँ गार्बेज एरिया जो है इसके नीचे से गया हुआ है. और ये 4th या 5th टाइम होगा विद इन 2 ईयर्स. ये बार बार JCB यूज़ करते हैं, ये फोड़ देते हैं. और ये देखिए आप इधर देखिए, इधर थोड़ा हम जो है बहुत ही दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं. ये 3-4 दिन से आ रहा है. इवन इनके जो यहाँ पे डिप्यूट रहते हैं लोग, ये ना हमें बताते हैं ना PWD को बताते हैं. हाँ, और ये देखिए बहुत ही गंदा पानी है और हेल्थ हजार्डस है पूरी तरह से. इसमें कम से कम 300 लोग जो है स्टे करते हैं इस कॉलोनी में. 300 लोग होंगे. और पिछली बार ये फटा था, सेम कंडीशन. बाद में PWD ने बनाया, बट हमारे लिए अभी हम लोग जो है पैसे इकट्ठा कर करके 35,000 उसको पंप करके और फिर सफाई करके हमने लिया था. अभी फिर तोड़ दिया. कहाँ से लाएंगे इतने पैसे बताइए आप? हैं? आपकी क्या मांग है इस पाइप की? मांग ये है कि ये पाइप को जो है शिफ्ट करना, कुछ परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए ना. 4-5 टाइम हो गया. इवन इनके सुपीरियर्स को भी पता है PWD को यहाँ PVC पाइप है अंदर. एटलीस्ट उसको जो है कहीं या तो यहाँ पे डाल के परमानेंट कुछ कंक्रीट का बना दें, उसके अंदर से पाइप डाल दें, या फिर कास्ट आयरन का पाइप डालें, उसके ऊपर कुछ बढ़िया कंक्रीट का वो कर दें, सो दैट JCB वगैरह चढ़े तो वो उस पर असर ना करे. कि बार बार ये फट जाता है और फिर ये गार्बेज का पानी हम पीते हैं एवरी टाइम.